मुनीस भुकेन आसतना कितेंय करूंक मुखार सरले घडीत एक आसा एसाव. तो भुकेन आसल्या वेळार आपणाचे पोट भरचे खातीर मालगाड्या पुताचे हक्क सयत विकूंक तो फाटी सरलो ना. भुके खातीर ते मालगाड्या पुताचे हक्क ताका चिल्लर दिसले. वेरबूम डॉमिनी कोंकणी चॅनलाक तुमकां मोगाचो स्वागत. मोगाच्यानो आज आमी सद्या काळाचो 18 आयतार आचरण करता आनी आयचो संदेश जेजूची उतरां तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. मोगाच्यानो हेच्या वांजेलांत जेजून 5000 लोकांक जेवण दिवचे आसोर हें नियाळता. कन्नडांत एक सांगणी आमी आयकल्या, ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ. खंडीत मनशाची भोव व्हडली खंत ती भुकेची खंत, पोट भरची खंत. मनीस पोट भरचे खातीर कितेंय करूंक तयार. कित्याक मनशान भुकेन आसचे ती परिस्थिती भोव कठीण, ती सोसूंक साध्य ना. आमकां सकाळांक सबारांक सगळो दीस उपास करूंक कितले कश्ट मारतात. तर एक मनीस भुकेन मरचे ते कितले कठोर चिंतूंक साध्य ना. मोगाच्यानो लॉकडावना वेळार राज रस्त्यार एकलो मेल्ल्या मनजातीचे मांस खावचे दृश्य माध्यमार व्हॉट्सॅपार आमी पळयल्ले, आमकां कळीत आसूंक पुरो. एक मनीस असल्या एका परिस्थितींत पावचे तर भूक कितली कठोर न्हयंगी. 2016 इसवेंत इटलीन जाल्ले एक अपुरबायचे घडीत रोमन ऑस्ट्रियाको म्हणलो एक उक्रेन गांवचो निर्गतीक भुकेन एका सुपर मार्केटीक गेल्लो आनी थंयसर चीज आनी सॉसेज घेवन पयशे फारीक करिनासतना भायर आयलो आनी सीसी कॅमेरार ताका पळयल्ल्यानी धरलो आनी सोरपणाची केस ताचेर दाखल केली. सुरवेर सकयल्या कोर्टीन ताका शिक्षा दिली, पूण सुप्रीम कोर्टींत ही केस वाद जाता आसतना न्यायाधीश ताका ताच्या चुकीतावन माफी दिवन म्हणालो ताणें केल्ली खरणी भुके खातीर, ताच्या पोटाची भूक थांबोवचे खातीर ताणें हें केल्लें देखून ही सोरी जायना. देखून तुमी भुकेल्ल्यांक थंय दाखोवचें तें उदारपण न्हय, बगारेक जबाबदारी. मोगाच्यानो पवित्र पुस्तकांत थोड्यो घडीत आमकां पळोवंक मेळटात. मनीस भुकेन आसतना कितेंय करूंक मुखार सरले घडीत एक आसा एसाव. तो भुकेन आसल्या वेळार आपणाचे पोट भरचे खातीर मालगाड्या पुताचे हक्क सयत विकूंक तो फाटी सरलो ना. भुके खातीर ते मालगाड्या पुताचे हक्क ताका चिल्लर दिसले. तशेंच जेजूनच दिल्लो दाखलो आसा दावीद राय आनी ताचे सांगाती देवाळांत भितर सरून केवल याजकांनी मात्र खावयेत आसले पवित्र उंडे ताणें केले. मनीस भुके खातीर कितेंय करूंक तयार. मोगाच्यानो आयचो वांजेल जेजूक लोकांची भूक समजता आनी समजून तांकां दादोशी व्हरचे घडीत आमी नियाळता. जेजू भुकेल्या लोकां थंय मोवाळ्ळो, ताचे काळीज त्या लोकांक पळोवन मोवाळ्ळें. देखून तांकां तो खाली पोटांत फाटी धाडिना. जेजूचे आपोस्तल ह्या समस्येंतावन सुखारी मारूंक पळयतात तरी सोमी तांकां सांडून घालिना. हेच्या वांजेलांत आमी जेजून चलिल्ल्या रितींतावन 3 संगती शिकयेत. पयल्यान जेजूक त्या लोकांक पळयत आसतना तांचे कश्ट समजता, तांची भूक समजता. आमचो देव आमचे कश्ट समजनातलो देव न्हय. हेच्या पयल्या वाचपांत सर्वेस्पर देव म्हणटा भुकेल्ल्यांक आनी ताणेल्ल्यांक तो म्हणटा तुमी ताण लागल्यानो येया, दुडून आसता विकते घेया, फारीक करिनासतना दाका सोरो आनी दूद विकती घेया. म्हणजे कोण भुकेन आसा, कोण ताणेवन आसा तांकां देव दादोशी मापान वाडता म्हणलें सत
पयल्या वासाप कळीत करतासतना तेंच आयच्या वांजेलांत जेजू दाखयता फुंक्यांकच म्हणले बरी 5,000 लोकांक तो दोशी मापान वाडता मात्र न्ही उरले ते थंयसर 12 दालिंबर उंडे काडतात. दुसऱ्यान मोगाशनो जेजू थंय तांच्या कश्टांक संवेदन करचे मोवाळ काळीज आसले. जेजूचे काळीज बेपरवायेचे वा इनडिफरंट काळीज न्हय बगार संवेदन वा सेन्सिटिविटी आसले काळीज. देखून मोगाचनो जेजू तांच्या कश्टांक स्पंदन करता. दुसऱ्यान आमी पळयता जेजू ओगोसरावाना बदलाक कार्याक देवता. ह्या बुकेच्या समस्याक परिहार सोदूंक तो पळयता. देखून तांकां तो आपयता तांचे लागीं आसले सोम्याक दिवंक. आवर गॉड इज गॉड ऑफ लिटल थिंग्स. आमचे लागीं कितलेय ल्हान आसूंक पुरो उणें आसूंक पुरो जर सोम्याक आमी भेटोवन दिता सोमी ताजे जावन व्हड एक आजाप करता. तिसऱ्यान आमी पळयता जेजू आमकां एक व्हरतो संदेश दिता आयच्या वांजेलांत आमी विबाड करूंक नजो, आमी वेस्ट करूंक नजो. हेच्या वांजेलांत आखरेक थंयसर देवाचें उतर म्हणटा उरलेले उंडे आनी मासली 12 दालीं ताणें भरून काडली. कितेंच ताणें विबाडूंक सोडलें ना. जायते फावटी मोगाचनो आमी आमच्या कार्यांनी विबाड करचे खाण पळयत आसतना निजायकी दूख भोगता. जर काजाराच्या आल्बमांत विबाड केल्ल्या जेवणाची तस्वीर दवरली तर आमी केदो व्हड अपराध केला म्हणून सदांच आमकां जागयत कोणना. मोगाचनो कोरोनाच्या ह्या काळार आमी आसतना आमी जाणाव आमच्या देशाची सगळी आर्थीक परिस्थिती धरणी समा जाल्या. जायत्यांनी कामां होगडायल्यांत, जायत्यांक आतां अर्दो सांबाळ मात्र मेळटा. असल्या परिस्थितींत आमी आसतना आमचे दोळे आनी कान उक्ते दवरया, आमचे काळीज मोवाळ करया. जर म्हज्या वाड्यांत म्हज्या शेजारा जर एकलो भुकेन कश्टाता जाल्यार जेवंक खावंक कांय ना ताजे लागीं तर आमी तांच्या गरजांक पावया. कशें वांजेलांत कोणाय लागीं आसले 5 उंडे थंयसर दिल्ले वरवीं जेजून एक व्हड आजाप केले. तेच परी आमचे लागीं कितेंय आसले ते आमी हेरांक दिल्ले वरवीं व्हड एक आजाप जायत कोणेकल्याची भूक थांबोवंक आमकां साध्य जायत. तर देवाचें उतर आमी हें नियालतना आमकां असली कृपा असले काळीज मोन आमचे ते रुपीत जावं दी म्हूण सोम्या लागीं आमी मागया.